दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी। तेद्वा आपल्या शिकवणेंत तो तांकां सांगी लागलो, शस्त्रांची सत्राय घेया, पांयांक गोल्ड न्हेसोवन भोंवोंक, पेंटेसालांत सक्टांचो सलाम जोडूंक, सिनागोग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयिल्ले जागे सोदूंक तांकां बारीत खुशी। लांब लांब मागणी कर ते विधवेचीं घरां गिळटात, तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त। उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना सामकोर बसून आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतलो ते पळोवन आसलो। सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले। तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली। तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले। तवळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हें धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सक्टां परस चड हे दुर्बळे विधवेन घाले। कित्याक हेरां सक्टांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतूंत घालें। सत म्हळ्यार कितें म्हणलें समजल्या उपरांत आयचे सुवार्तेंत जेजू हांव कोण आनी म्हजें जिवीत कसलें म्हणलें सत उक्त्यान सांगूंक अवकाश दिता। हेरांनी म्हाका होगळसिजे, म्हाका बरें म्हणजें म्हणल्या उद्देशान हांवें करचें बरेंपण, त्याग वा सॅक्रिफीस देवाक मानवना। बगार सतान हांव जियेतां जाल्यार तें देवाक मानवता। आबेलाची काणीक देवाक मानवल्ली, कायनाची न्ही, कित्याक कायनाची कृत्यां खोटी जावन आसलीं। विधवेची काणीक जेजूक मानवता, कित्याक तिच्या दिसपडत्या ग्रासांतलें सगळें तिणें देवाक दिलें आनी देवाचेरच ती बरबसली। देवान तिका 100 वांट्यांनी पाटीन दिलें आसतलें। हांव हेरां मुखार कशें जियेतां? हांव बरो म्हूण नाटक करतां वा म्हजें नीज रूप हेरांक दाखयतां? सतान चलतल्याक देव सदांच लागीं आसा, देखून सतान जियोंक प्रयत्न करया।